क्रिस्ततें म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी साद्या काळाच्या तिसऱ्या आयतारांत आसा आनी केरीत भाशेन हो आयतार पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयलेलो आयतार. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या घराब्यांनी बायबल आसा, पवित्र पुस्तक आसा. जायते फावटी आमच्या कुटुंबाचो हो पुस्तक जाता भावार्थाचो पुस्तक. जायते फावटी आमच्या लागीं पर्सनल वैयक्तीक रितीनी बायबल आसात, पर्सनल कॉपी आसात. पूण जो बायबल आमकां आयज दिश्टी पडटा ह्या रुपान, पुस्तकाच्या रुपान तो मेळटा, आदल्या काळार तशें नासलोलें. जें कितें देवाचें उतर लोकांनी आयकलें तें तांणी आपल्या मोतींत सदांच दवरलें, बायहाट कशें आसलोलें तांच्या मोतींत. आनी तें देवाचें उतर, जो देवाचो मोग तांणी आपल्या काळजांनी अनुभव केल्लो, जें कितें प्रवाद्यांनी तांकां सांगलोलें तें मोतीन दवरून ते एकामेकाक सांगताले. उतरांनी, आपल्या उतरांनी एकामेकाक ते सांगताले. ओरल ट्रेडिशन आमी म्हणटा. अशें देवाचें उतर, देवाचो अनुभव तांच्या जिवितांत जालोलो, तो मोग देवाचो एकामेकाक वांटतात. अशें जेन्ना हे शेकडे जाले, जायते सेंच्युरीज जाल्या उपरांतूय देवाचें उतर ते आपल्या उतरांनी परगट करूंक लागले, आपल्या उतरांनी एकामेकाक सांगूंक लागले, शेपाय शेमाय आपल्या भुरग्यांक सांगूंक लागले. अशें देवाचें उतर ते परगट करूंक लागले. जेन्ना एका शेकड्या उपरांत आनीक शेकडो आयलो, जे कोण जाणटे आसलेले ते मरून गेले. आतां देवाचें उतर कशें लोकांक सांगपाचें तें आतां ते चिंतले, आतां ते बरोवंक लागले. आयच्या आमच्या काळा भाशेन त्या काळार पेजस नासलोले, कागदां नासलोले, देर वर नो पेपर्स. आनी आतां कशें ते बरोवंक लागले. जायत्या लोकांनी फातराच्या फळ्यांनी बरोवन दवरलें. जायत्यांनी पानांचेर, जे कितें पानां मेळटात, रुखाची पानां, ताचेर बरोवन दवरूंक लागले. जायत्यांनी जे कितें मनशाची चामडी आसा ताचेर, स्किन्स ऑफ द एनिमल्स, ताचेर ते बरोवंक लागले. अशें देवाचें उतर, देवाचो मोग, जें कितें तांणी तांच्या जिवितांत अनुभव केलोलें, प्रवाद्यांनी जें कितें सांगलोलें तें तांणी अशें बरोवन दवरूंक लागलें आनी दुसऱ्यांक ते शिकोवंक लागले. पूण त्या काळारी, आदल्या काळार जायते राजा आसलोले, ते क्रिस्तांवांक दोग दितले, जुमाळे दितले आनी जें कितें देवाचें बरयलोलें आसा तें सगळें नाश करूंक आशेताले. त्या खातीर हे लोक लिपोवन दवरयतात. जें कितें बरयलोलें आसा, देवाचें उतर, देवा विशीं बरयलोलें आसा तें लिपोवन तांणी दवरलें. आनी जेन्ना हे लोक मरतात, जे संस्कृती मरता, जनरेशन्स मरतात, आतां जेन्ना लोक एक्सकवेट करूंक लागले, जें कितें तांकां हांगा थंय तें बरयलोलें मेळ्ळें तें आतां वाजूंक लागलें. आतां जायते इगोर्ज मातेनी जायती तोकोस घेतली, हें सगळें एकठांय करून जें देवाचें उतर आसा, जें इन्स्पिरेशनल आसा, तें एकठांय करून पवित्र पुस्तक केलां. जायते वरोस लागलें हें पवित्र पुस्तक जें आमच्या लागीं आसा आतां, तें बरयलोलें आसा, तें आमकां मेळपाक जायते वरोस लागले. जायते तोकोस इगोर्ज मातेन गेले, जायते स्कॉलर्सांनी ह्या इगोर्ज मातेनी जायते तोकोस घेतले. मोगाच्या भयणी भावांनो, आतां सगळ्यांक आमकां हें पवित्र पुस्तक मेळटा, आमच्या घरांनी आसात. जायत्या तराच्या भासांनी तें बरयलोलें आसा. इंग्लिशान बरयलोलें आसा, कोंकणीन बरयलोलें आसा. आमकां हें सोंपे रितीन, इजी वेन आमकां मेळटा. तर आमी कितले फावटी तें देवाचें उतर वाचता. आमच्या जिवितांत आमी सदांच देवाचें उतर वाचता. हें बेश्टें मनशांनी बरयलोलें न्हय, हय तें मनशांनी बरयलोलें आपल्या हातांनी, पूण पवित्र आत्म्याच्या त्या शक्तीन तें तांणी बरयलां. आतां जें कितें बरयलां तें तांचें उतर न्हय, पूण देवाचें उतर. जेन्ना आमी हें देवाचें उतर वाचता, आमच्या जिवितांत बळ पवित्र आत्मो दिता. आमच्या जिवितांत नवें जिवीत आमकां मेळटा. म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, पूण आमी जायते फावटी आमच्या कुटुंबांनी जायते बायबल आसात, पवित्र पुस्तक आसात, पूण आमी तें वाचनासतना, नियाळनासतना आमी जियेता. मोगाच्या भयणी भावांनो, हे पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयलेलो हो आयतार आयज आमी समोर रमतना थोडी वस्तू आमच्या जिवितांत आमी नियाळ करुया. ह्या दिसा आमी नियाळ करुया. भाग्यवंत ग्रेगोरी अशें सांगता बायबला विशीं, द बायबल इज अ लव लेटर बाय गॉड टू हीज पीपल इन वीच वी कॅन परसीव द हार्ट ऑफ गॉड. देवाचें उतर जावन आसा
देवाचीच मोगाची चीट. ह्या मोगाच्या चिटयेंत आमकां देवाचें काळीज मेळटा. देव आमचो कसलो मोग करता तें आमकां मेळटा. मोगाच्या भयणी भावांनो, देवाचें उतर जावन आसा जें पवित्र पुस्तक आमच्या कुटुंबांनी आसा, आमच्या जिवितांत आमी जें कितें पळयता वाचता तें जावन आसा देवाची मोगाची चीट. इट इज अ लव लेटर ऑफ गॉड. पूण कितले फावटी आमी त्या देवाचो मोग ह्या चिटींत वा ह्या पुस्तकांत वाचता. जायते फावटी आमकां ह्या पुस्तकाचो वळखूच ना. जायते फावटी आमी हें पुस्तक खंय दवरता, वयर जंय आमकां हात पावना त्या सुवातेर आमी दवरता. मोगाच्या भयणी भावांनो, पवित्र पुस्तक जावन आसा मोगाची चीट देवाची. आदल्या काळार आमी पळयता जायते लोक चीट बरयतले न्हू, जेन्ना मोगार पडटात चीट बरयतात. आपल्या मोगाचीं जीं उतरां चिटीर बरोवन एकामेकाक धाडटलीं. सगळ्या चिटी वयली व्हडली चीट जावन आसा देवाची मोगाची चीट. तें जावन आसा पवित्र पुस्तक. मोगाच्या भयणी भावांनो, जेन्ना आमी हें पवित्र पुस्तक वाचता देवाचो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक आमचे लागीं जाता. जायते फावटी जायते लोक निराशपणांची येतात. पूण जेन्ना ते हे पवित्र पुस्तकाचे जें कितें बरयलेलें आसा तें वाचतात तांच्या जिवितांत देवाचो मोग अनुभव जाता. देवान कशें आमचो मोग केलो तें सगळें थंयसर बरयलेलें आसा. तर आमी आमच्या जिवितांत देवाचो मोग अनुभव करूंक देवाचें उतर वाचपाची गरज. त्या खातीर भाग्यवंत ग्रेगरीन सांगला, द बायबल इज अ लव लेटर ऑफ गॉड. ही हॅज रिटन बाय हिज ओन हँड्स and in which we can perceive the heart of God. जरी तर आमी देवाचें उतर वाचता, पवित्र पुस्तक वाचता आमच्या जिवितांत देवाचें काळीज कितें, देवाचो मोग कितें म्हूण आमकां वळखून घेवंक जाता. त्या खातीर पवित्र पुस्तक बायबल इज द हायेस्ट सोल्ड बुक इन द वर्ल्ड. आमकां तें कळीत ना जावंक पुरो, पूण ह्या संवसारांत चड आनी चड सोल्ड बूक जावन आसा पवित्र पुस्तक. कित्याक लोक हें घेतात पवित्र पुस्तक? आपल्या जिवितांत मोग अनुभव करूंक. ह्या संवसारांत आमकां एकामेकाचो मोग जाय, पूण मनशाचो मोग आमकां तो खरो मोग अनुभव करूंक दिना. पूण पवित्र पुस्तकांत जें कितें बरयलेलें आसा देवाचो मोग आमकां तो देवाचो मोग अनुभव करूंक आमकां आदार दिता. जरी तर आमी पवित्र पुस्तक वाचता जें कितें जेजून बरयलेलें, जें कितें जेजूचें उतर, जें कितें देवाचें उतर तें बरयलेलें आसा आमी वाचता जाल्यार आमच्या जिवितांत तो मोग अनुभव करूंक जाता. त्या खातीर इट इज द हायेस्ट सोल्ड बूक इन द वर्ल्ड. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, ह्या पवित्र पुस्तकाचें म्हत्व आमच्या जिवितांत ओळखून घेवया. जरी तर आमी पवित्र पुस्तक वाचता देवाचो मोग आमच्या जिवितांत आमकां अनुभव करूंक जाता. आनी दुसरें पॉयंट जावन आसा, एका मनशान सांगला बायबलाक एक फूल फॉर्म आसा. बायबल हॅज गॉट इट्स ओन फूल फॉर्म, BIBLE, बेजीक इन्स्ट्रक्शन बिफोर लिव्हिंग दी अर्थ. बेजीक इन्स्ट्रक्शन बिफोर लिव्हिंग दी अर्थ. तें फूल फॉर्म जावन आसा बायबलाचें. आमी ह्या संवसारांत जियेता, ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमकां कितें ना कितें शिकोवण जाय. जरी तर आमकां शिकोवण ना, आमकां कशें जिवीत जियोवपाचें आमकां तें कळीत ना. बायबल जावन आसा आमकां इन्स्ट्रक्शन, एक शिकोवण आमकां शिकयता ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जियोवपाक. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सोंपल्या उपरांत तें बायबल आमकां वाचूंक जायना. ह्या संवसारांत आसतनाच देवाचें मोगाचें अनुभव आमचे लागीं करूंक जाता. ह्या संवसारांत आसतनाच तें देवाचें उतर आमी वाचुया. जरी तर आमकां देवाच्या उतराची वळख आसा, ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत आमचे लागीं जियोंक जाता. जें कितें देवाचें मोग, देवाचें बोगसाणें, जेजू कसो ह्या संवसारांत जियेलो तें सगळें थंयसर बरयलेलें आसा. जरी तर आमी हें वाचता, नियाळता आनी आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालता जाल्यार एक बरें जिवीत ह्या संवसारांत जियोंक जाता. त्या खातीर त्या मनशान सांगलें बायबल इज द बेजीक इन्स्ट्रक्शन बिफोर लिव्हिंग दी अर्थ. मोगाच्या भयणी भावांनो, हें संवसार सोडचे आदींच आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतनाच पवित्र पुस्तक वाचुया, देवाचो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करुया आनी अशें ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जियोवपाक आमची पावलां मारुया. आनी तिसरें, भाग्यवंत जेरोम आमकां सांगता, इग्नरन्स ऑफ द स्क्रिप्चर इज इग्नरन्स ऑफ क्रायस्ट हिमसेल्फ. जरी तर आमकां पवित्र पुस्तकाची वळख ना जाल्यार जेजू क्रिस्ताची वळख ना. आमच्या घोराब्यांनी पवित्र पुस्तक आसा, जायत्या भाशांनी बरयलेलें आसा, इंग्लिशान, कोंकणीन आनी जायते आसात पुस्तक. एक दीस हांव एक घर विजीट करपाक गेलो ब्रदर आसतना.
जेन्ना हांवें विजीट केलें बरें करून उलोवन जाल्या उपरांत ते घरचे लोक म्हाका सांगूंक लागले, ब्रदर या आमी मागणें करुया. त्या वेळार हांवें तांचे लागीं विचारलें, म्हाका बायबल दिया, मागणें करुया. बायबलांत जें कितें देव सांगता तें वाचुया. जेन्ना हांवें तें सांगलें, वय फादर बायबल आसा म्हूण तो भुरगो धांवलो भितर बायबल सोदूंक. आनी आवय सांगूंक लागली म्हजे लागीं, फादर आमच्या घरार जायते बायबल आसात. 2 कॉपी आसात इंग्लिशाची, 2 कोंकणीन बरयलेले जे आसात ते व्हडले 2 बायबल आसात आनी एक ल्हान बायबलूय आसा. पूण आतां खबर ना खंय आसात ते, आमी खंय दवरला तें आमकां खबर ना. कशें जाता म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या घराब्यान जायते बायबल आसात पूण आमी तें खंय दवरता तें आमकां जायते फावटी खबर ना. जायते फावटी आमी तो बायबल खंय दवरता, शो केजींत, कित्याक शो करूंक. जायते फावटी आमी बायबल खंय दवरता, वयर दवरता जंय आमकां हात पावना त्या सुवातेर. न्हय, पवित्र पुस्तक आमकां कित्याक जाय, वयर आसलें तें पळोवंक न्हय, तें वाचूंक. सदांच जेन्ना आमी वाचता देव आमच्या लागीं उलयता. मोगाच्या भयणी भावांनो, जेन्ना तुमी हें पवित्र पुस्तक आतां वाचतात जें कितें आदल्या करारांत बरयलेलें आसा, देव आपल्या त्या पोरजे लागीं उलयता, इस्रायल पोरजे लागीं जें कितें उलयता. आनी अब्राहमा लागीं, मोइजेसा लागीं, नोये लागीं जें तो उलयलो, तो आयज अब्राहमा लागीं, नोये लागीं वो मोइजेसा लागीं उलयना, तुमचे लागीं उलयता. जेन्ना तुमी हें पवित्र पुस्तक वाचतात देव तुमचे लागीं खुदपणी उलयता. ही पर्सनली टॉक्स टू यू. आनी जशें आमी नवें करार वो न्यू टेस्टमेंट वाचता जाल्यार गॉस्पल्स, शुभ वर्तमान जें कितें वाचता जाल्यार जेजू आतां त्या शिसा लागीं आनी त्या लोकां लागीं तो उलयना, पूण तुमचे लागीं तो उलयता. तुमी जावन आसात ताचे शीस. पवित्रस्थाना वरवीं आमी सगळीं जाल्या ताचे शीस. जेन्ना तो उलयता पवित्र पुस्तकांत आमचे लागीं उलयता. तर जेन्ना आमी वाचता पवित्र पुस्तक, जेजू आमचे लागीं उलयता, देव आमचे लागीं उलयता. तर हें पवित्र पुस्तक वयर दवरपाची गरज ना, पूण आमच्या हातींनी आमी घेवया, तें वाचुया, नियाळुया. दर एक दीस जेन्ना आमी वाचता देवाचो मोग आमच्या जिवितांत आमकां अनुभव करूंक मेळटले. जायते फावटी आमी ह्या संवसाराची जायती शिकवण आमी घेवंक आमकां मन आसा. जरी तर आमकां कितें कळीत ना जाल्यार कितें करता, आयज काल इंटरनेट, गुगल ब्रावजर आसा, सगळें आमी ताचेर टायप करता, आमी पळयता. पूण पवित्र पुस्तक कितले फावटी आमी वाचलां. संवसाराची जाणवाय आमकां जाय वय, त्या खातीर आमी जायते फावटी पळयता ह्या दिसांनी कॅटेगिजम ना, दोतोर ना. पूण जायते फावटी आमी भुरग्यांक विचारता, दोतोरने कित्याक केना रे, दोतोर रे कित्याक केना. ट्युशन आसा, फादर ट्युशन आसा. हांव गिटार क्लासीक वेता, कीबोर्ड क्लासीक वेता, म्युजिकाक वेता, सिंगींग करपाक वेता. आमकां हे संवसाराची जाणवाय दिवंक आमकां जायतें मन आसा. म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, कितले फावटी आमी देवाचो मोग दिला. पवित्र पुस्तकांत जेजून कितें बरयलां तें आमी आमच्या भुरग्यांक कितले फावटी दिला. आमकां देवाचो मोग जाय, देवाच्या उतराची वळख आमकां जाय. जरी तर आमकां देवाच्या उतराची वळख ना तर आमकां जेजू क्रिस्ताची वळख ना. आमच्या जिवितांत आमी सदांच देवाच्या उतराची वळख घेवया, जेजूक आमी वळखून घेवया. जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचता आमच्या जिवितांत जेजूची वळख आमकां मेळटली. तर आमी सदांच पवित्र पुस्तक वाचूंक प्रयत्न करुया. जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचता आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याची शक्ती देंवन येता. देव आमच्या लागीं उलयता. जें कितें बेजाराय, जें कितें उणेंपण आमच्या जिवितांत आसा तें देव काडून उडयतलो. आमकां फकत संवसाराची जाणवायच न्हय, देवाची वळख आमकां जाय. तर देवाची वळख घेवंक आमी वावरुया. जें कितें पवित्र पुस्तक आमच्या जिवितांत आसा आयज तरी घरा वचून तें वयर आसलेलें काडून सकयल घेवया आनी थोडें तरी वाचुया. जेन्ना आमी वाचता आमच्या जिवितांत देव उलयता. जेजू खुदपणी तुज्या लागीं उलयतलो, तुका एक ह्या संवसारांत बरी वाट चलोवंक आदार दितलो. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, हें करूंक आयज देवाची कृपा आमी मागुया. आमेन.